Goa reports first casualty due to COVID-19. 85-year-old man from Morle Satari dies while undergoing treatment for COVID-19. Cases in India has crossed more than 4.25 lakhs. Ponda locals allege ground floor of Ponda's Mamledar building filthy with garbage, posing a health hazard. Kurchorem resident Bhiku Naik becomes victim of online ATM theft, dumped to tune of rupees 30,000. India moves SAM missile along the Chinese border. Defense Minister Rajnath Singh leaves for Russia to fast-track procurement of defense material as India ramps up defense preparedness. Hi, this is Clinton D'Souza and now the news in detail. The total number of COVID-19 patients in the state have reached 864 after 46 more were found positive on Monday, said the Chief Minister Dr. Pramod Sawant. He also said the decision of reopening of the schools would only be taken after 15th of July. However, all the students from the 9th and the 11th standards would be promoted. The active COVID-19 cases in Goa have reached 711 and 17 people recovered on Monday. Speaking on the reopening of schools, CM said teachers have to compulsorily attend from Wednesday and a circular will be issued to that effect. 11,000 teachers have been trained to impart online education and all 9th and 11th standard students are to be promoted. Teachers have to teach full syllabus to students who miss online classes. Number of cured cases आज जो आसा तो 17, active cases 711. Okay. आमकां सगळ्यांक खबर आसा एक पयली डेथ जी रिपोर्ट जाली कोविड-19 खातीर तो मिस्टर श्री चंद्रकांत सावंत फ्रॉम मोरलेम 85 year old. ओके जो 4 वर्सां पयलींच बेड रिडन आशिल्लो, अस्थमॅटीक आशिल्लो, ताका वेगवेगळे बाकीचे सगळे दुयेंतां आशिल्लीं. 100% पेरंट्सां कडेन किंवा भुरग्यां कडेन स्मार्टफोन ना. हाजी आमकां चत्राय आसा. त्या खातीर खंयसरूच डिपार्टमेंटान ऑनलायन किंवा ऑफलायन एड्युकेशन हें कंपल्सरी म्हणूंक ना. बट स्टुडंट्सांक इन कनेक्ट दवरपा खातीर, एंगेज दवरपा खातीर आमी 11,000 टिचरांक ऑनलायन ट्रेनींग जी आसा ही ऑनलायन ट्रेनींग दिल्या. ताजो बऱ्या पद्दतीन कशा पद्दतीन वापर जाता तो करचो हें म्हटलेलें आसा. त्या खातीर खंयसरूच आमचे सर्कुलर ना किंवा ऑनलायन किंवा ऑफलायन क्लासीस ह्यो कंपल्सरी आसा अशें ना. त्या खातीर खंयच्याच पेरंट्सांनी पॅनीक जावचें न्ही. आपल्या भुरग्या कडेन स्मार्टफोन ना, आपल्या भुरग्याक सिलेबस चुकतलो हें कोणीच पॅनीक जावचो न्ही. कोणीच मुद्दामून म्हणजे रीण काडून स्मार्टफोन घेवचे न्ही. म्हजें सरळ म्हणणें आसा. एड्युकेशन डिपार्टमेंट इतकें एन्श्युअर करता की तांकां सपोज चुकून ऑनलायन ऑफलायन हो सिलेबस तांच्यो क्लासीस सुरू जाल्या उपरांत कंपल्सरी तो सिलेबस जो आसा हो परत तांकां शिकयलो वयतलो त्या इन्स्टिट्युशनांतलो. स्कुलां ओपन जावपाच्या बद्दल आजून गव्हर्मेंटान कांयच निर्णय घेवंक ना. आमी स्कुलां ओपन करपाचो निर्णय हो 15 जुलयाच्या उपरांत डिसायड करतले. स्टील नाव नॉट फायनलायज. गोंयांतली कंडिशन्स कशी आसा, केसीस कितें आसा हें पळोवन आमी तेजेर निर्णय घेवपाचो ठरयला. Amar Chavriya for Goa 365 from Panaji. Goa has reported its first casualty due to COVID-19 while the coronavirus cases in India have crossed more than 4.25 lakhs. A 85-year-old man from Morle Satari died while undergoing treatment for COVID-19. The Health Minister Vishwajit Rane has confirmed. The first death due to COVID-19 has triggered panic in the state. However, Health Minister has assured the people that their team was doing everything to keep Goans safe and are following the strictest measures. Chief Minister Pramod Sawant said COVID funeral protocol will be followed while performing final rites. By following the protocol, the funeral of the health department so they are taking care of. The protocol is completely directly बाकीच्या कोणाला टच करपाक दिना. त्याच्या प्रमाणे डायरेक्ट फॅमिलीक दिता काय गव्हर्नमेंट करता? गव्हर्नमेंट आपल्या हितून करतलो. मोहल्ल्या तरी आमी कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केला. सगळ्यांक टेस्ट करीत आसा. ओके तसो वर्स जायना. इट इज इन अंडर कंट्रोल. Criticism against government and condolences for Beward family are pouring in across party lines on social media.
Opposition leader Digambar Kamath, Goa Forward Supremo Vijay Sardesai, and GPCC President Girish Chodhankar expressed their views. After 14 positive cases were detected in Chikali, the Panchayat called for a special meeting of all Panch members along with the secretary and decided to close the Panchayat office for a period of 7 days. हिंगा आमच्या चिखल्यात खूब केसो वाडलेले आसात आनी आमचे नाकेलीन पळय आहा थिंगा ऑलरेडी 7 पॉझिटिव्ह केसी मेळ्ळेले आहेत आनी आल्तो चिकालीन थिंगा 4 केसीस मेळ्ळेले आहेत आल्तो दाबोलीन 2 मेळ्ळेले आहेत टोटल आनीकूय एक्स्ट्रा आयकोंक येता जायत्यो पॉझिटिव्ह केसी आहा म्हण सो आमी आतां एक रेजोल्युशन घेयलां आनी गव्हर्मेंटाक एक आमी फॉवर्ड करतले रेजोल्युशन आनी आमी तेजेर मागलां की आमकां एक वीक ही पंचायत आमी बंद करताय कित्याक हे आमचो ऑलमोस्ट 50% स्टाफ जो आहा तो नाकेलेचो आहा सो हे स्प्रेड जावपाक नाका म्हण सो आमी आतां एक CMाक आनी पंचायत मिनिस्टर आनी एक BDOक आमी लेटर फॉवर्ड करतले आनी आमची एक मागणी आहा समज हो व्हायरस तर आनी वाडत जाल्यार आमकां मुखार गव्हर्मेंटान लॉकडावनूय दिचें म्हण. A single-day jump of 14,821 COVID-19 cases were reported in India. In the last 24 hours, around 445 deaths were reported and 9,446 patients have recovered. India has reported 4,25,282 COVID-19 positive cases till date. The active cases have crossed the 1.74 lakh mark. 13,699 deaths are reported and more than 23.71 lakh patients have recovered. Here are the 5 worst hit coronavirus states. Maharashtra is leading with 1.32 lakh cases, followed by Tamil Nadu 59,377, Delhi 59,746, Gujarat 27,260 and Uttar Pradesh 17,731 cases. More than 1 lakh COVID-19 cases were reported worldwide in a single day. The COVID-19 cases have crossed the 90 lakh mark. 4.71 lakh deaths are reported and more than 48 lakhs have recovered. Here are the 5 worst hit coronavirus nation. United States is leading with more than 22 lakh cases, followed by Brazil 10.32 lakh cases, Russia 5.84 lakh cases, India is the 4th worst hit nation with 4.25 lakh cases and UK with 3 lakh cases. Bureau Report, Goa 365. The India-China standoff at Galwan Valley of Ladakh has continued to intensify. The India has moved SAM missiles along the Chinese border. Meanwhile, Defence Minister Rajnath Singh is on a 3-day visit to Russia. Procurement of the defence material is supposed to be on top agenda. On the LAC, talks between two countries are on to diffuse tension. Government has given free hand to forces to deal with any kind of untoward situation. An emergency fund has also been sanctioned for forces. India has deployed specialized high-altitude warfare forces and missiles along the 3,488 km LAC to repel any transgression by the Chinese army in western, middle or eastern sectors. Army has allowed field commanders to use firearms under extraordinary circumstances. Union Defence Minister Rajnath Singh has left for Russia on a 3-day tour on Monday. Rajnath will attend the 75th Victory Day parade in Moscow. Rajnath is expected to fast-track the procurement process of new Sukhoi 30 MKI and MiG-29 fighter jets and S-400 missiles. Sameep Narvekar for Goa 365. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. Crimes are on rise and now another case has come to light. Online and ATM theft. Rupees 30,000 was withdrawn from Kurcharam residence Biku Naik's account on Monday. On Monday, Biku Naik filed a police complaint about 30,000 being withdrawn from his account. He holds an SBI account and his money was withdrawn from an ECO bank ATM. He said that he was at home and received a message of money being withdrawn from his account. Listen in. आनी म्हाका पयर हालींच म्हाका पेमेंट सिजाचो पेमेंट पडलेलो आनी हांवें तो बँकेक घातलो आनी SBI स्टेट बँकेक म्हागे अकाउंट आहा ते पण ते बँकेक पयशे तो आयलो
आनी हांवें पयर म्हाका जाय म्हणून आमचे एक सावडे बागवाडा एक पुजा म्हणून तातूंतल्यान एक 5,000 रुपये काडले आनी तेन्ना ते बी 18 तारखेक काडले आनी तेन्ना म्हाजें ट्रान्जॅक्शन बँकेक कांयच ना पूण हे 2-3 दीस आयज सकाळीं पयलें हांव न्हिदले कडेन आसतना अकस्मात म्हाका एक मेसेज येयली मेसेज मोबायल फुड्यान घेवन दिता मेसेज ओपन करून पळयली तर मेसेज ओपन करून पळयल्यार तातूंत म्हाका जवळ जवळ 30,000 विथड्रॉ केल्यात अशें म्हणून म्हाका येतकीर मेसेज की म्हाज्या बॅलन्सा प्रमाणे पळयत जाल्यार म्हाका 30,000 विथड्रॉ जाल्यात आनी ते यूके बँके ATMच्यान जाल्या अशें म्हणून म्हाका एक मेसेज येयली धांक सुमार स्टेट बँकेक गेलो स्टेट बँकेचो मॅनेजराक मेळ्ळो मॅनेजरान तें डिटेल काडून पळयलें पूण ते तीन ट्रान्जॅक्शन जाले कडल्यान ती मेळटा ताका यूके बँकेचें पूण डिटेल सारकी मेळना म्हणजे तो म्हाका म्हाजी कॉपी आसली ती तेणें एक्सेप्ट करून घेतली ती दिली ताका हांवें कशी कंप्लेन केली ती आनी तो म्हणटा मागीर ती CC कॉपी आसली ती मागीर हांवें पुलिसांक हाडून हांगा पुलिसांक हाडून दिली आनी सायबान म्हाका सांगलें की आपूण फुल्ली हें करून तुजें कितें आहा तें आपूण सारकें तें डिटेल काडून हें करून तुका आपूण इमिजिएट हें करून दितलो आनी फायनल करून काडटलो अशें सायबान म्हणलें आनी ताणें सांगलें की तें 19 days कितें अशें वयतलें अशें म्हणून ताचे भितर आमी तें पळयता खंय कशें पयशे तुगे विड्रॉ जाले ते आनी तें तुका आमी रोखडें म्हजे मोबायल नंबर येतलो आनी तेजें कळयत म्हणून सांगलें गेल्या 15 दिसांत आपूण विड्रॉ जाता आनी मॅक्झिमम ट्रान्जॅक्शन स्टेट बँकेक जाता सगळे ट्रक ओनर जे सजावल पेमेंट आयलो ते सगळे एकूच टायमींग पयशे विड्रॉ जाल्यात सगळे ट्रक ओनर आशिल्ले सगळ्यांक आपल्याक पेमेंट आयला तेन्ना सगळे विड्रॉ जाले सगळे स्टेट बँकेचे चडशे स्टेट बँकेचे हे अकावंट होल्डर हाजे इको बँक आनी बँक ऑफ इंडियाचो एक संबंद आसा की जेन्ना पळय बँक ऑफ इंडिया कोण ट्रान्जॅक्शन केल्या सकाळ फुडें तागेल्या सांजे इको बँकेक रोखडेच विड्रॉ जाताले हातूंत संबंद आसा की एको बँक जेन्ना बँक ऑफ इंडिया कोणी कस्टमर जाल्यार आपल्यान एक विड्रॉल दाखयले त्याच मनशाला विड्रॉल परतून रातचो जातालो ना दुसरी सकाळ जातालो ना 2 दिसांनी जाल्यार हे सगळे दोगांचो एक संबंद जालो आसा एक सांगपाचें म्हळ्यार मजेशीर गोश्ट हांगा सेक्युरिटी ना आनी जेन्ना एको मॅनेजरा विचारलें तुमकां सेक्युरिटी मेळना तो म्हणपाक लागलो आमची सेक्युरिटी ना दोनी आयसोलेटेड प्लेसीस आसा दोनी हाज्या लोकांले अजून 5 लोकांले म्हळ्यार सुमार 1.5 लाख सुमार लोकांले पयशे गेले कोणाले 20,000 30,000 सगळ्याले आनी ह्या लोकांना सगळे ट्रक ओनर जे सेजागोवाचे सगळे मॅक्झिमम सेजागोवाचो पेमेंट आयलो जो सेजागोवा ट्रक ओनर आसा सेजागो आपल्याले कश्टाचे पयशे आसा आनी कांय लोकांनी फोंडाक कंप्लेंट दिली आज सावड्डेच्यान कंप्लेंट दिली पूण अजून हाजें इन्वेस्टिगेशन सुरू केलें ना हेजे व्हडले क्रायम चालू आसा हेजे व्हडले रॅकेट चालू आसा हे रॅकेटाचो बेगीन भांडाफोड करचो अशें हे कोणाक पयशे केला तांची मागणी आसा पुलिसांनी हाजेर बरें इन्वेस्टिगेशन करचें अशेंय तांचे लोकांची मागणी आसा गोवा 365 सावड्डेच्यान The coronavirus has already ruined our life. Don't let another virus play with our life, says the locals from Ponda. The locals have alleged that the ground floor of the Ponda's Mamledar building is filthy and full of garbage, posing a health hazard. Government is pushing Swachh Bharat Nital going. However, the building housing offices of the Deputy Collector Mamledar, it's the ground floor, are filthy due to the garbage. Ponda writer Ajay Bua spoke on the issue. Watch. ही गव्हर्नमेंट बिल्डिंग तिस्कार आहा ती हजारे लोक हांगासर येता मामलेदार बिल्डिंग BDO ऑफिस सगळे डेप्युटी कलेक्टर सगळे हांगासर येता आता वायट दिसता की ही खरेंच बेसमेंट आसा काय हो ही व्हडली एक कचरा कुंडी आसा हो हे कितें गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा हे दिसपाक लागला जो कचरो पयला आता मुखेल गजाल म्हणजे कितें हांगा समोर कॅन्टीन आसा खुबशे लोक हांगा कॅन्टीनान जेवपाक येतात भाजीपाक खावपाक येतात आनी कॅन्टीना सामकार जर अशें इतली जर घाण आतां हे जंतू भितर वयतले हाका जबाबदार कोण आतां आमी कोरोना म्हणटा कित्याक विशाणू हे तितकेच घातक विशाणू हे आसा हे विशाणू जर हांगा गेले जाल्यार कोण हेका हे कोण म्हणजे फाल्यां जर लोकांची भलायकी हांगासर इबाडली जबाबदार कोण हांगासर म्हज्या तरी म्हायती प्रमाण फूल फेस हांगा स्विपर आसतले त्याच बरोबर हो जो कचरो आहा तो म्युन्सिपाल्टीन वेळच्या वेळार वचचो आनी लोकांच्या आरोग्या कडेन आज खेळू नाकात कारण एका विशाणून आमकां दाखोवन दिल्लें आसा आनी हांगा हजारो विशाणू पोसपाचें काम हांगासर सुरू जाल्लें आसा. Krishna Naik for GOA 365 in Ponda. Well, some locals are upset with the inclusion of their land in the proposed acquisition by the South Western Railways. The local panchayat says that it is surprising as the railway land acquisition should have been kept on hold as we are in the middle of a pandemic. Villagers say that they were surprised with the land acquisition in the midst of the pandemic. The deputy Sarpanch of Wellsound, Sylvia D'Souza, said that the railway land acquisition should have been kept on hold as the double tracking could destroy several old heritage houses which are already under the threat with the existing monuments and movements of the trains along single track. Even panchayat ते आता कॉन्फिडन्स घेनाय लोकल्सांक कॉन्फिडन्स घेनाय MLA पासून ते आता रिस्पेक्ट कोनाय जाल्यार आमी कितें करपाचें आतां खूंय वयता जाल्यार आमी कितें कोतो जाल्यार बंद कोतो जाल्यार आतां आमी सगळें सांगता ते भितर रावय
पूण हो टायम ते मात आम भितर रावपाचें आनी तुमकां जाय तें करपाचें ना न्हू. सो आमकां टायम जायो हें अशें करून हे टायमार तें करपा न्हू. आम तरी लोकां तुमी भितर राव म्हणटाय तशें तुमी भितर रावपाचें आनी मुखार आतां हें पॅन्डेमीक मातशें सबसायड जालें म्हणटरी मागीर मुखार कितें स्टेप घेवपा तो मागीर मुखार. The former Punch, Roxino D'Souza, said that the land acquisition should be kept on hold because the land survey office is closed. People cannot get their land documents. There is a school near Wellsound Railway crossing gates, and has the government access to the repercussion of the land acquisition, he questioned. आतां पळोवंक गेले जाल्यार हिंगा वेलसांव हे गेट आहा रेल्वे गेट आहा थिंगा तर क्रॉस जालें एक स्कूल आहा इन्फंट जेजस स्कूल. सो हे इन्फंट जेजस स्कूलान ल्हान ल्हान भुरगे आमच्या गांवचे चलोन वयताय क्रॉस जाताय. हांकां क्रॉस जावपाक कितलो वेळ लागतलो, कितले एक्सिडेंट जावपाक शकतले. आमकां थिंगा ओवर ब्रीज आसतली, हिंगा ओवर ब्रीज घालपाक फेसिलिटी जातली. हे सरकारान पळयलां येस आनी हेजेर आमकां सॅटिस्फायड तो म्हणटा सेंट्रल गव्हर्मेंट इज सॅटिस्फायड. सेंट्रल गव्हर्मेंट हें चलयता आमच्या गोंया आज सेंट्रल गव्हर्मेंट चलयता. सो गोवा गव्हर्मेंटा व्हॅल्यू ना. BDO जेन्ना सर्वे कोतालो तेन्ना आमी BDO को विचारलें की तुका कसलो रायट आहा बींग एज ए BDO तूं सेक्रेटरी एल आउट कोता तूं सर्वे कर म्हूण. तें थिंगा आमी बंद दवरलें. तेजें हिंचो लेटर आहाय इमिजिएटली ऑन 2nd 2020 ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसरान इमिजिएटली स्टँड विथड्रॉन ती जी नोटीस आसलेली ती विथड्रॉ केली. आनी हे भाशेन आज बॅक डोरांतल्यान हें काम चलता म्हणटा जाल्यार आमकां सरप्रायज दिसता. देखून आमी म्हणटाय आज आमचे वॉयस जे गोंयकारांचे वॉयस आज सरकार आयकोंक सोदना. कित्याक आमकां दिश्टी पडटा जे वॉयस कोण उबाताय तांकां ताबडतोब तुमी अरेस्ट कोताय. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेयाय. विलेज लेवल पंचायताको विचाराय. दुसरे आमचो MLA जो आज MLA ऑपोज कोता ह्या प्रोजेक्टाक आनी आमकडे लेटर आहा जेन्ना तेणें इन्स्पेक्ट केलें कोताय तेन्ना तेणें लोकांक घेवन तांचो लेटर आहा की तेणें ऑब्जेक्ट केलें 28 तारखे फेब्रुवारीचे 2020 तेंचे सर्वे चलताली ती बंद करूं लायली. सो इतले तरी तुमचो MLA हेजो तुमचो पार्टीचो MLA जो आसोनूय तुमी ताका रिस्पेक्ट दिनाय आनी तुमी लोकां पब्लिकाक कितकोन रिस्पेक्ट दितले. Hiru Mahale for GOA 365 in Wellsound. We will take a short break. Please stay with us. Welcome back. Opposition councillors of the Murmuga Municipal Council on Monday boycotted the council meeting. They charged that the chairperson has utilized funds without getting the budget minutes confirmed. They alleged that the chairperson sent the minutes of the budget meeting to the Directorate of Municipal Administration without getting them confirmed by the civic body. The chairperson, however, said he could not get the minutes confirmed as he was busy distributing rations to the people and said that the opposition councillors are in the habit of boycotting meetings. आमची म्युनिसिपल बिल्डिंग आहा पळय तिजें कंडिशन बरें ना म्हटल्यार लिकेज जाता तेका लागून तो पॉयंट डिस्कशनाक हाडलेलो. पयलींचो चेअरपर्सन हो ते पॉयंट डिस्कस करचो पडटा म्हणून एक वेळ उठून गेला आसतलो. डिस्कशन करतना हांव तें जाय आसलेलें आमी कशें कितें हँडल करता सॅनिटरायज करपाक जाय कोवीड कोण पेशंट सॅनिटायज सगळें डिस्कशनाक जाय आसलेलें. म्हाका सांगूंक लज दिसता की ते उठून गेले एवरी टायम करता हें दीस इज नॉट अ सोल्युशन. ही मिटींग तेंच्यांनी सोडून वचोंक जायना आसलेली. तो म्हणटा की मिनिट्स आतां घातले कन्फर्मेशनाक. हांवें सांगलें तांकां की मिनिट्स कोविडा कारणान आमकां घालूंक मेळोंक ना. एक अंडरस्टँडींग आसपाक जाय. हांव म्युनिसिपालिटीन येतालो पूण थोडे स्टाफ अवेलेबल नासल्या कारणान तें कन्फर्मेशन करून घालूंक मेळोंक ना. मागता की तेंच्या वॉर्डाच्या लोकांनी की तेंच्यांनी कितें डिसिजन घेतला पळय ते लोकांनी तांकां दाखोवपाचें. ऑलरेडी कंप्लेंट आम्ही फायल केला DMEच्या फुडें अंडर द प्रोविजन एंड सब सेक्शन ऑफ 12 of 78 एज पर गोवा म्युनिसिपल एक्ट 1968. बॉयकॉट करपाचें कारण म्हटल्यार कावन्सील मिटींग हांव तुमकां लोकांक विचारपाक सोदता. कावन्सील मिटींग जी जाता पळय कावन्सील मिटींगेक जे ठराव पास जातात कावन्सील मिटींगेक जे डिस्कशन जातात जे कावन्सील मिटींगेक आमी आमच्या लोकां तर्फे आनी लोकांच्या हिता खातीर जे आमी प्रश्न मांडटात तेचेर डिस्कशन जावन एक कन्क्लुजन येता. म्हाजो प्रश्न हा तुमकां तशेंच तशें ते कावन्सील मिटींगेचे मिनिट्स ऑफ कन्फर्मेशन येवपा जाय काय नाका. पण आयज हांगासर हो चेअरपर्सन जो ज्या खुर्चेर बसला तो चेअरपर्सन
आपल्या अधिकारांचो मिसयूज करता, आपल्या पावरांचो गैरफायदो घेता आणि आपणाक जाय ते आपूण जाय तशें तो ते मिनिट्सान हाडटा. मागीर ते मिनिट्स आमी कन्फर्म करपाचे. ती बजट मिटींग आमी तेन्ना बॉयकॉट केल्ली, कारण तेचे एक आसलेलें इम्पॉर्टंट की ते बजट मिटींगेक वयच्या आदीं आमकां बजटीचो अलोकेशन ऑफ फंड्स खंय खंय केलेलो आसा तेचे आमकां तेंच्यांनी ती फायल दिवपाची आसता आनी ती फायल प्रोड्यूस करपाक आमकां ते फेल जाले. म्हटल्यार हेच्या मदीं तुवें ह्या काळा भितर ते म्युनिसिपल फंड जो युटिलायज केलो तो बेकायदेशीर युटिलायज केला, म्हणून आयज आमी बॉयकॉट केला. आनी आयज जेन्ना हांव पळय देंवलो, हांवें सँक्शन केल्ल्यो कितल्योश्यो फायली हाडून दवरल्यो आहा थंय. कित्याक बोर्ड ना, सिस्टमान काम केलें जाल्यार इगो घेवन चलपाचें ना. तुजी स्वताची धंदो न्ही हो, दीस इज नॉट युअर ओन प्रायवेट प्रॉपर्टी, हे पब्लिकाचें. आय एम द ओनली चेअरपर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपालिटी. म्हाका दिसता की 12 कोटी एक. Hiru Mahale for GOA 365 from Vasco. The Congress has criticized the Union Minister Nitin Gadkari for referring Goa as a green zone during the recent virtual rally, even though there are 800 plus COVID-19 cases in Goa. The Congress said that even though 20 of our soldiers perished on China front, there is no clarity on this. On the opposition party also pointed out that the state is yet to receive GST share from the centre. The opposition leader said the Chief Minister had sought 2,000 crore rupees help from the centre, but there is no sign of that. Congressmen also criticized Nitin Gadkari for failing to mention Mahade in his virtual rally. नितीन गडकरी त्या उलयता आसतना सांगून गेलो की गोवा हो ग्रीन झोन म्हणून. म्हणजे गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा की गोंयच्यो केसीस कन्फर्म केसीस पॉझिटिव्ह एज ऑन डेट कितले जाल्ले आसात त्यो आयज लोकांचे 683 केसीस आयज पॉझिटिव्ह कन्फर्म केसीस आसात. आनी नितीन गडकरी सर्रास ते फटींगपणे उलयता की गोवा हे ग्रीन झोन, 20 सैनीक शहीद जाले. आनी ह्या हेजेर जे देशप्रेम आनी देशभक्तीची जे सदांच गायन करताले त्या हेजेर एक शब्द ते कशे मेले, कशे शहीद जाले त्या हेजेर उलयनात. प्रायम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट दिता, होम मिनिस्टर दुसरो स्टेटमेंट दिता, डिफेन्स मिनिस्टर तिसरो स्टेटमेंट दिता, एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर पांचवो स्टेटमेंट दिता, आनी आमचो डिफेन्स मिनिस्टर गोंयचो श्रीपाद नायक तो म्हणटा तें प्री प्लॅन्ड अटॅक. जीएसटीचे गेल्ले काही महिन्याचे कंपेन्सेशन जे 750 कोटी रुपया कडेन पावलां ते आज पर्यंत गोंय राज्याक केंद्र सरकारांतल्यान येवना. म्हणजे पयलींच गोंय राज्याची इकॉनॉमी काबार जाल्या. प्रत्येक 8 दिसांत 100 कोटी 200 कोटी रीण काडत आसात. मुख्यमंत्र्यान पयर स्टेटमेंट केल्लो आपणे केंद्र सरकारा कडेन 2000 कोटी रुपयाचे पॅकेज मागलां. राज्यांत सरकार कोणाचें, केंद्रांत सरकार कोणाचें, एकाच पक्षाचें आसा. म्हाका दिसतालें की रोखडेच खंयच्यान तरी दिल्लीच्यान घोशणा जातली किंवा काल व्हर्च्युअल रॅलीच्या वेळार तरी एक घोशणा जातली की बाबा चीफ मिनिस्टरान जी मागणी केल्या ते केंद्र सरकार करतलो पुरी अशें म्हणून. पूण खंय ताजेर कांयच आमकां घोशणा जाल्ली पळोवपाक मेळना. गोंयची आवय म्हणून आतापर्यंत तिचो उल्लेख जाला ती म्हादय नदी कर्नाटकान आपले वटेन जवळ जवळ घेवन गेले. या म्हादय संदर्भात नितीन गडकरी बाबच्या मुखांतल्यान एक शब्द भायर सरलो ना. आमी डिमांड करतात की म्हादय संदर्भातलो एक स्टेटस रिपोर्ट दियात आमकां. हिस्टोरिकली आमी आयकलां निरो प्लेड द फिडल वायल रोम वॉज बर्निंग. रोम शार पळय उलपताले तेन्ना निरो फिडल वाजयतालो आपल्याचेर. ही गस्ट जाली आमच्या देशाची आनी आमच्या गांवची. आयज आवर कंट्री इज बर्निंग इश्यूज. इंडो-चायना टग ऑफ वॉर इज हॅपनिंग देर, COVID-19 आनी हे कितें म्हणटा वर्च्युअल रॅली फ्रॉम बिहार टू गोवा. वर्च्युअल रॅलीज. टुरिजम वी टोटल doldrums, especially in our belt, all the tourism belt. They have opened the restaurants. Restaurant open करना, bar ना. At the same time, in the wholesale you can buy alcohol. Wholesale and buy restaurant you have to start at 9 o'clock. They are taking applications from the hotels who wants to open. आता जालें 1 महिना जालो application घेवन दवरल्या. Know this. Are you all interested in opening? लोकांक फटोवपाक हें करता. Amar Charya for GOA 365 from Panji.
Well, with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, please log into our website at www.goa365.tv or follow us on Facebook and Instagram at Goa365TV. And also do subscribe to our YouTube channel at Goa365TV or simply download the app on both an Android and iPhone to watch it on mobile phones. Until then, keep watching Goa 365.